पार्टीचा आम आदमी पार्टीचा आम आदमी पार्टीचा जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। 400 पार वोटे फाड़, 400 पार वोटे फाड़, 400 पार वोटे फाड़, 400 पार वोटे फाड़। मोदी सरकार हाय हाय, 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 मोदी सरकार हाय हाय। 400 पार वोटे फाड़, 400 पार वोटे फाड़। गोय कोणाचे गोय कोणाचे, गोय कोणाचे गोय कोणाचे, गोय कोणाचे गोय कोणाचे, गोय कोणाचे गोय कोणाचे। 400 पार वोटे फाड़, 400 पार वोटे फाड़। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की तुम्ही किती प्रोटेस्ट घेऊन येले काल कितें जालें सगळ्यांक खबर आसा भारतभर म्हाका दिसता जी आज चर्चा चल्ल्या ती म्हणजे अरविंद केजरीवालाच्या अरेस्टाची. बाब अरविंद केजरीवाल हू इज अ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हू इज प्रोपोगेटिंग ऑनेस्ट पॉलिटिक्स ऑफ एज्युकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ, पॉलिटिक्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स. ताका फक्त भिल्या म्हणून ह्या भारतीय जनता पार्टीन तांकां अरेस्ट केल्या. ईडीच्या फॉल्स केसी अंडर तांकां अरेस्ट केल्या आनी ताजो प्रोटेस्ट म्हणून आमी आयज हांगा जमल्यात. आज भारतभर प्रोटेस्ट जाल्या, भारतभर आमच्या आम आदमी पार्टीच्या व्हॉलंटियर्सांक लिडर्सांक अरेस्ट केल्या. आमकां एक गोष्ट खबर आसा की अरविंद केजरीवाल म्हणटा तो एक बॉडी न्ही, तो एक मनीस न्ही, बट इट्स अ थॉट प्रोसेस. इट्स अ एक विचार, जो विचार लोकांक समोर आयला, एक विचार जो गुड गव्हर्नन्साचो आसा, जो गुड हेल्थ मॉडेलाचो आसा, गुड एज्युकेशन मॉडेलाचो आसा. सो तांकां अरेस्ट केले म्हणून तांचे जे सरदार आसा, तांचे जे शिलेदार आसा, तांचे जे वॉरियर्स आसा ते भिना. आमी ईडीक भिना. ईडी इज एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी. ईडी इज नो लॉंगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. भारतीय जनता पार्टीचे एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट म्हणून ईडी जाल्या. आमी पळयला ह्या आज जेन्ना बॉन्ड्स आयले, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्साचो डेटा भायर आयलो, खुबशे लोक सायलंट, मिडियाय सायलंट आशिल्ले, नॅशनल मिडिया जे आसा ते. आणि सडनली वी रियलायज दॅट देर आर लॉट ऑफ डोनेशन्स वीच बीजेपी हॅज गॉट फ्रॉम ड्युबियस अकाउंट्स, फ्रॉम अकाउंट्स वीच आर रेडेड बाय ईडी, IT, CBI. आणि सडनली तांणी बीजेपीक डोनेशनां दिल्या. हे लोकांक कळटा एक वेगळें वळण दिवपाक ह्या विशयाक आनी ताजेर शांती दवरपाक प्रॉब्ली आज बीजेपीन आम आदमी पार्टीच्या आमच्या लिडराक काल अरेस्ट केलो. आमी पळयला जे डोनेशन्स जो हांगा ह्या केसीन जो एप्रुवर म्हणून आसा, जो स्टेट विटनेस म्हणून जाका केला, जाणी जे ईडीन जाका स्टेट विटनेस म्हणून केला, ताणें पयलीं 5 कोटी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स डोनेशन दिले. भारतीय जनता पार्टी ताच्या मागीर 35 कोटी दिले आनी दुसऱ्या एका फार्मा कंपनींतल्यान परत बीजेपीक डोनेशन दिले. सो म्हाका दिसता ही फटींगपणां जी आसा बीजेपीची, ती फटींगपणां लिपोवपा खातीर जी आज सुप्रीम कोर्टान उगडी उडयली. SBI वीच वॉज ऑल्सो एक्टींग एज अ स्टूज ऑफ भारतीय जनता पार्टी, रिफ्युजींग टू गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ दीस डोनेशन्स ऑर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स. अल्टिमेटली सुप्रीम कोर्ट गेव डेडलायन्स आनी सुप्रीम कोर्टांतल्यान जो डेटा आयला तातूंतल्यान 6,000 कोटी, तातूंतल्यान नियरली 50% ऑफ द डोनेशन्स आर फ्रॉम people, from companies which are either raided by BJP or they are part of some dubious acts. हातल्यान एक गोष्ट कळून येता की भारतीय जनता पार्टी भिल्या. 400 पार बी म्हणटा ती सगळी फटींगपणां. अजित दादा पवार आसूं जावं खंयचो एक लिडर आसूं महाराष्ट्राचे वेगवेगळ्या स्टेटांतले, जे तांकां जॉयन जाले, तांचेर जी ईडीची जी कलमां लायिल्ली, जांचेर ईडीच्यो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसल्यो, त्यो बंद जाल्या आनी नाव दे आर सफेदी की चमकार. म्हणजे अशें चिंतता की भारतीय जनता पार्टीन चोरूच ना, एक्चुली फूल चोरांची पार्टी. पण परिस्थिती अशी जाल्या की एकाय भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराचेर रेड कित्याक जायना, एकाय भारतीय जनता पार्टीच्या MLAचेर, मिनिस्टराचेर रेड कित्याक जायना. हांगा बाबूशाय सारक्या मिनिस्टरान सांगलें की हांगा जे स्मार्ट सिटी आसा ते स्कॅम आसा, PWD स्कॅम आसा, एम्प्लॉयमेंट स्कॅम आसा, वेरियस स्कॅम्स आसा. पूण कोणाचेरूच आमचो तो एक तांचो आतां मिनिस्टर आसा बावीन गुदिनो, ताचेर इलेक्ट्रिसिटी स्कॅमाच्या अंडर केस चालू आसा, तांचेर ईडी रेड कित्याक जायना. सो ह्यो ईडी रेड म्हणटा पळय जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ BJP इज ओनली फॉर सायलन्सिंग द ऑपोजिशन.
ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू फॉल सायलंट. BJP आज भिल्या, गोंयांतय भिल्या, म्हणून आज पर्यंत हांगा सावथाक आपलो जरी इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट ते म्हणटा की दिवंक शकलो ना, पूण तुमी कित्याक दिना तें अजून कांय सांगलें ना. सो म्हाका दिसता हो जो प्रयत्न चल्ला शेंपोवपाचो ऑपोजिशनाक तो आमी जावपाक दिवचे ना. आमी तांचे कडेगात जे कार्यकर्ते आसा भारतभर आसा ते आज वाडत आसा. आम आदमी पार्टीची व्याप्ती आज देशभर वाडत आसा. ताका भिल्या म्हणून आज तांकां अरेस्ट केल्या. ही वील कम आउट व्हेरी स्ट्रॉंग. And even whenever, whatever time it takes, God is with us, God is with him, and truth is with him, his good intentions are with him. दिल्ली पंजाबातले जे लोक आज हेल्थ मॉडेला अंडर सुखी आसा, खुशी आसा, त्याची बायलां, त्याचे जाणटे, तांचे आशिर्वाद तांचे बरोबर आसा, तांचे आशिर्वाद आमचे बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता खंयच ते कमी पडचे ना आशिर्वादान. याचो परिणाम लोकसभाचेर कितें जातलो इलेक्शन? प्लस जातलो. विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो ही एक म्हण आसा. आनी BJPचो जो अंत आसा तो लागीं आयिल्लो आसा. वायटाचो हो अंत आसताच आनी हो अंत लागीं आयिल्ल्यान तो दिसता म्हणून आज ते वेरियस अलायन्सीस ते BJPची करपाक लागल्या. जांकां तांणी म्हणिल्लें की आमी केन्नाच तांकां बरोबर घेवचे ना म्हणून. जांकां तांणी म्हणिल्लें की ह्यांचे बरोबर आमची केन्नाच युती जावची ना. बेस्ट एक्झाम्पल इज आवर नेबरिंग स्टेट अजित दादा पवार. सम 45,000 crore स्कॅम वॉज एलेक्ड बाय स्वता मोदीन म्हणिल्लें की एका सभेन आनी 2 दिसांनी तो जॉयन जाता. आदर स्कॅमा अंडर चव्हाणाचे व्हायट पेपरान नांव येता आनी ही जॉयन्स BJP. गोंयान 9 काँग्रेसीचे आमदार जे BJPक जॉयन जाले तातूंत वेरियस आमदार आसा तांचेर स्वता BJPच्या मिनिस्टरान सांगलें की हांकां भितर उडयल्या शिवाय आमी ओगी बसचे ना म्हणून आज ते BJPक जॉयन जाले आनी सुखान आसा आनी SITच्यो प्रॉपर्टी विकत घेता. सो हे आसा परिस्थिती. BJP ही भारतीय जनता पार्टी चोरांची पार्टी जाल्या आनी ती आपली पापां लिपोवपाक दुसऱ्यांक अरेस्ट करता. सो आय थिंक इट इज गोइंग टू हॅव व्हेरी अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट करपाक कारणूच नाशिल्लें एट दीस सेकंड. देर वॉज सो मच टायम यू कुड हॅव अरेस्टेड हिम अर्लियर. बट काल ताका अरेस्ट केलो आनी स्पेशली आफ्टर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स डेटा इज आउट विच शोज दॅट BJP wanted to divert attention from electoral bonds data to our leader, to the opposition leader, who has become most powerful leader and who has come to a state where he probably will become one day prime minister of this country, and that is the fear of BJP. केजरीवाल BJP जॉईन जावंक ना म्हणून ताका अरेस्ट केला म्हणटा. आमचे सगळे लिडर जे भितर आसा ते फक्त भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जावना म्हणूनच भितर आसा. परत तांकां ऑफर दितात. मनीष सिसोडियाक तांणी सांगलें, सत्येंद्र जैन तांकां सांगलें आनी दे वॉन्ट टू डायल्यूट ऑपोजिशन सो दॅट दे कॅन हॅव एब्सोल्यूट रूल. म्हाका दिसता तशें जाल्यार इलेक्शनाक घेवपाचें न्ही, थंयच बसा हे लाया डिक्टेटर म्हणून अपॉयंट करा. दॅट इज हाव इट हॅज हॅपन्ड टुडे. इफ यू हॅव सीन मोदी का परिवार ब्रॅकेटान बरयता सगळे मिनिस्टर. भारतीय जनता परत सांगता भारतीय जनता पार्टी का परिवार म्हणून बरयना ते मोदी का परिवार. आयडलायज केला पार्टी, आयडलायज केला एका डिक्टेटराक, ताका फॉलो करता, ब्लायंड फॉलो. इट हॅज बिकम अ cult which follows one person who dictates everything and nobody has say. And this is what we are seeing as far as ED's Enforcement Directorate's actions are concerned. We stand strongly with our leader Abba Arvind Kejriwal. We have shown our solidarity and we are here to say ते वयर बसल्या पळय ते कोण ते सगळ्यांक खबर आसा. फक्त बरोवपाचें उरलां. सो डिमांड कितें तुमचो? हांगा पावल्या तुमी कितें मागता? आमी फक्त BJP कडेन प्रोटेस्ट करपाक आयल्या की we have showed solidarity with our leader and we are here to tell them what they are की भिवून रावा म्हणून. भिवपाची गरज आसा. CM म्हणटा भिवपाची गरज ना न्ही, तुमकां भिवपाची गरज आसा. सावथ गोवा सीट, नॉर्थ गोवा सीट न्ही, देशभर तुमकां भिवपाची गरज आसा. हेंच सांगपाक तांकां आख्ख्या इंडिया जाणा BJP आयज कितें करता ती. आनी आयज 95% ज्यो CBI ED केसी चलतात त्यो ऑपोजिशन लिडरांचेर चलतात. आनी जितले ऑपोजिशनाचे आसले ते BJP जॉयन जाले तेंचे सगळे केसी बंद पडले. आयज आमी एकठांय जाल्यार दाखोवपाक आमी अरविंद केजरीवालाक आसात. तेच भाशेन मनीष सिसोडिया आहा, संजय सिंग आहा, तांकां आतां 2-2 वर्सां जावपाक येयली. तांचे बराबर आमी आसात. आयज अरविंद केजरीवालाक तेमी अरेस्ट केला कित्याक सांगला ते ताका BJP तो जॉयन जावपाक रेडी नाय म्हणून. जायतो प्रेशर ते घालताले. आयज अलायन्स जाला इंडिया कडेन, तेंय तिका जॉयन जावपाक नाका म्हणून तो प्रेशर घालताले. तेजे जॉयन जाल्ले म्हणून आयज BJPचे तेंचे सामको प्रेशर येयला. कित्याक ते जाणात ते 400 पार म्हणटात ते पोक्या फार म्हणून ते सोग ते जाणात. आनी जरी तो पोक्या फार न्हू जाल्यार आयज हे असले इलिगल एक्टिविटीज कित्याक जाता. रातचे तेमी ताका धरून वयला आनी इतलो ते मारलो ताका. मागीर ताका वचपाक जातालो आनी ताका वयला फकत भिवपाक कितें आनी ऑपोजिशन फोडपाक. आनी सांगूंक सोदतात ऑपोजिशन इंडिया आमी अलायन्स आहा, आमी सोगळे एकठांय आसतले आनी आमी आम आदमी पार्टी आतां हेज्या चड स्ट्रॉंग जातली. कित्याक आयज हे कितें करतात
ते कोत्ता तितले आमी स्ट्रॉंग जायत वयतले आनी आमी आनी आम आदमी पार्टी सदांच सपोर्ट करतले कित्याक असले जे इलिगल BJP कोता तांकां आज इलेक्शन तांकां कळोन येतलें तांचे पेज येयलो आहा देखून हे सगळे एक्टिविटीज ते कोतात आनी हे ऑपोजिशन फोडपाचे जाय तो प्रयत्न तेजो आहा म्हाका दिसना पूण लोक कसो फुटपाना लोक हे पावटी BJPक दाखयतले एकठांय जावन इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करून आनी गव्हर्मेंट करून दाखयतले. So, आज जे आम चोयलां, what we have seen today is why only Arvind Kejriwal? It is only Arvind Kejriwal because Arvind Kejriwal is a person from the system. हो सिस्टमांतलो भुरगो, हो सिस्टम जाणा आनी सिस्टमाक वाजेन आज तो भायर येवन सिस्टमांतलो भायर येवन ही वेंट टू फायट अगेन्स्ट दीस वॉट इज हॅपनिंग आनी डेमोक्रेसी जो हत्या केल्ली आहा. सो हो सिस्टमांतलो भायर येवन आज दिल्लीन हेल्थ मॉडल एड्युकेशन मॉडल हे सगळे मॉड्यूल्स जे फाव त्या लोकांक वॉट पीपल डिजर्व हे त्यान दाखोवन दिल्लें आहा. आनी ही भंय हे सरकाराकूय न्हू आख्खे BJPक ही भंय जाल्ली आहा. आनी हे भंयेक लागून एडिशनली इंडिया एलायन्स पळय की आमचे इंडिया पार्टनर्स आज सगळो जरी तरी गोंयकार इंडिया पार्टनर्साक जरी तरी एकठांय जावन पळोवन शाबासकी दिता जाल्यार आख्खे इंडियेक पळय आमकां कितलो आज सपोर्ट आहा तो. आनी हे सपोर्टाक आज अरविंद केजरीवाल प्रत्येक स्टेटाक वचपा नाका म्हूण सो दॅट ही डजंट एंटर एवरी स्टेट कॅम्पेन अँड शो वॉट इज द इनर